डबल यू टर्न करू शकना। हो जो प्रोजेक्ट जो हाय टेन्शन लायन जी 400 kV लायन येता ही गोंयांत जाय आनी हांव विथ प्रूफ हांवें व्हायट पेपर धाडला म्हज्या वेबसायटीर वचून पळय म्हजें फॅब्रिकेटेड स्टेटमेंट वचचें ना ऑफिशियल वेबसायटीर घातल्या एवरी इयर 5% इनक्रीज ऑन पावर ऑफ द प्रिवियस इयर। आज जर ह्या वर्साक जर 100 युनिट कंज्यूम जाता जाल्यार 100चे फुडल्या वर्सा 105 जातले तेजे 105चे आनी 5% अशें वाडत वचून चालू आसा। आनी अशी परिस्थिती गोंयांत आमची आसा की जे इन्फ्रास्ट्रक्चर आज गोंयांत जे पावर हाडटा की आमी जनरेट करना आनी जो पावर हाडटा ते येता ते 3, 4, 5 वर्सांनी विल बी एब्सोल्यूट। ताका लागून हो प्रोजेक्ट जाय आनी हो 400 kV जे तकल्यांचे लोकांनी हाडटा की हे रेल्वेक लागून हाडटा बरें न्ही पूण रेल्वेक इट इज नॉट इवन 0.05% ऑफ द पावर येता पूण रेल्वे जे इंजीन जे डिझल इंजीन चलयता ती बंद जातल्यो पोल्युशन कमी जातलें आमच्या गोंया भितर। आतां आमचे ट्रेन 8 पेज ऑफ ट्रेन आतां जाता ताका रेल्वे इंजीन लागता डिझलाची आनी तीच हॉर्स-ट्रेनान वयता सो इलेक्ट्रिकल येतरी ते डिझल कमी जातले। सो ह्यो बऱ्यो गोश्टी करपाक शकता डेव्हलपिंग नेशन आसा हे गोश्टी कितें आसा। सो म्हाका दिसना की ट्रान्समिशन लायन जी आसा ही बंद जावपाक जाय। थोड्यो गोश्टी हांवें ऑलरेडी सांगला की कोणाक जर इच्छा आसा न्ही म्हाज्या वांगडा हांव आसतलो नासतलो पूण लोक आसतले गोंयचे लोक आसतले गोंयचे थोड्यो संस्था आसतल्यो पॉलिटिकल क्लास 5-5 वर्सांनी येता वयता फाल्यां म्हाजेर ब्लेम करून वयचें ना। पूण हांवें सांगलां की आमकां इतलें पडून गेल्लें जो एनवायरमेंट मिनिस्टर म्हूण हांव आसा प्रोजेक्ट प्रोपोनंट आसा डिपार्टमेंटाचो हांवूय आसा तांकां घेवन एक MOU सायन करया की खंय खंय झाडां मारतात तितले 3 पाटी झाडां आमी गोंयांत रोवया तेच जाग्यार आनी ती वाडोवन तेच जाग्याचेर प्रोजेक्ट प्रोपोनंट एग्रीमेंट करया। आनी तुमी पळया न्ही इज लिंक टू द रेल्वे टू द पोर्ट देर इज नो डावट अबाउट इट वाय शूड आय डिनाय द फॅक्ट। पूण म्हाका दिसता जे लोकांचें कॉन्सेप्शन आसा की डबल ट्रॅकिंग जे आसा हे फक्त कोल्ड्साक आसा हें रॉंग आसा। ऑनरेबल CMन ऑलरेडी स्टेटमेंट केला हांव करीत आसा आनी जो कॉन्सेप्ट येयला तेंचो लूक हांव लोकांची चूक करूं शकना। एक गोश्ट लक्षांत दवरपाक जाय की सागरमाला 1, 2, 3, 4, 5 हो जो रिपोर्ट सेंट्रल गव्हर्मेंटान आपणाची वेबसायटीर घातला एंटायर कोस्ट लायन जी आसा म्हणजे सागर आनी माला जोडपा खातीर ते केल्लें आसा। आनी ते भितर तो EFCOM म्हणून जो कन्सल्टंट आशिल्लो तेणें कितें दिलां कितें वॉट इज कन्विनियंट कितें जावपाक शकता ह्या पोर्टांनी आनी कितलो रेवन्यू येवंक शकता मॅक्झिमम कितें करूं शकता त्या रिपोर्टान तेणें दिल्लें आसा। आनी हो रिपोर्ट जो आसा हो कन्सल्टंटाचो रिपोर्ट वेबसायटीर घातलेलो आसा आनी हो वेबसायटीचो रिपोर्ट घालतरी खंय तरी लोकांचे भितर एक अफवा पैदा जाली आनी आमचे NGO भाव भयण्यो आमचे ओन MLA आनी ऑपोजिशन MLA दिसलें की ताका कनेक्टेड टू इनक्रीज ऑफ कोल कित्याक तेजेर बरयल्लें आसा की डबल लायन चालू जावपाची आसा आनी ते डबल लायन जातली 85 मिलियन मेट्रीक टन्स आनी 138 मिलियन मेट्रीक टन्स 54 मिलियन मेट्रीक टन्स हे शब्द वापरलेले आसा हे ते येवपाक शकता म्हणून। सो म्हाका दिसता लोकांचे जनतेन हो एक प्रोजेक्ट कन्सल्टंट तेणें वेबसायटीर आमचे शिपींग मिनिस्टरीन घातला ते इम्प्लिमेंट करप वा ना करप हे सेंट्रल गव्हर्मेंटाचें काम स्टेट गव्हर्मेंटा कडेन विचारतले। आनी एक लक्षांत दवरपाक जाय की ज्यो गोश्टी गोंयांत नाका ते आमी करपाक दिवचे ना। सो ऑलरेडी आमी हें चालू आसा की सेंट्रल गव्हर्मेंटा कडल्यान की लेटर घेवपाचें ते तोंडान सांगपाची गरज ना। सो वी आर कॉन्फिडंट इन नेक्स्ट few days or month or so before the end of this year we will get a letter that Sagarmala 1, 2, 3, 4, 5 what projected जे वेबसायटीर आमचे आसा गोंयान हे पोर्टान आमी करचे ना। सो मागीर तो कॉन्सेप्ट काबार जालो न्ही कित्याक म्हाका ऑलरेडी MPD चेअरमॅनान लेटर शेअर केला की आउटर पोर्ट बेतूल पोर्ट आनी खुबशी गोश्टी ते ड्रॉप करता म्हण हें जायना फिजिबिलिटी ना कॅपिटल ड्रेजिंग मेंटेनन्स ड्रेजिंग चालू उरतलेच पूण कॅपिटल ड्रेजिंग हे करचें ना हो ऑलरेडी रिपोर्ट शेअर केल्लो कॅप्टनान आमचे चेअरमॅनान शिपींग मिनिस्ट्री। सो हो बेस्ड ऑन दॅट की आतां आमी कितलेंय सांगलें फाल्यां म्हणटले लोक की गोंयच्या सरकाराचे हितून ना। सो आमी सेंट्रलच्या सरकारा कडेन लेटर हाडटले त्याच वेबसायटीर घालतले की हे दाखयल्ल्यो गोश्टी आसा हे गोश्टी जावच्यो ना आनी तेन्ना हो कोल जो कॉन्सेप्ट म्हाकाय नाका आमकांय नाका जो येता तो कसो कमी करपाक जाय तेजेर विचार करया पूण हो 12-13 मिलियन मेट्रीक टन जितले वर्सां येतालो तेजे वयर वाडपाक जायना हेजेर आमी 100% लक्ष आमचें आसा।